आमी एक पब्लीक नोटीस घातलेली 4 तारखेक 3 तारखेक तातूंत आमी म्हणलेलें 10 दिसांचो टायम दिल्लो आनी देन द हायकोर्ट ऑल्सो हॅड पास्ड एन ऑर्डर सेईंग दॅट आमकां एप्लिकेशनां करपाची रायट टू वेन आनी वी वील डिसायड ओवर दॅट एप्लिकेशन. आतां आमकां एप्लिकेशनां सगळ्यांनी केल्या पण वी हॅव ऑब्जर्व दॅट दे आर नॉट पेड फीज ऑफ 5 years नियरली अँड मोर दॅन दॅट. So we have put those 5 years fees and plus compensation. And आमी order मारल्या dismissing their applications. All their licenses have been their permissions for NOC and permissions for this has been to lay cables overhead has been disputed because there is no ताणी कांयच ते as per sections ताणी 15(3), 9642 यांच्या हितून प्रमाणे ताणी कांय करूंक ना आनी ताणी रेगुलरायज करपाक तातूंत हें ना आमकां कांय प्रोविजन ना. सो वी हॅव रिजेक्टेड द एप्लिकेशन आनी जियोक आनी अशें कोणाक जियोक आमी आतां जियो हॅज बीन ऑर्डरान जियोक 3,45,00,000 रुपीज हे दिला रेंटल आनी हे कंपन्सेशन फॉर 5 years आनी GT म्हणून कोण तरी एक आसा आतां हांगाचो वास्कोचो ताका आमी 1,80,00,000 दिला. सो बिट्स ग्लोबल टॅक्नॉलॉजीज म्हणून दामोदर टेंपल वास्को अशें आमी सगळ्यांक आतां ऑर्डरी काडल्या फायन दिल्या आनी पेनल्टी आमी 15 दिसाची शोको सेपरेट काडल्या पेनल्टी ते काडना जाल्यार आमी आतां ते काडना जाल्यार आमी काडून घेतल्या आनी फर्दर वॉट वी हॅव टोल्ड दॅट एप्लिकेशन डिसमीस करतना आमी JEE आनी आमचे ईकय घातला ताणी जर काडना जाल्यार इट वील बी 300 रुपीज पर डे इम्पोज्ड ऑन देम ऑल्सो JEE and E who is in charge of that jurisdiction. आता नोटीस म्हणटा पळय कितल्या जाणां वयतली नोटीस न्ही ही ऑर्डर एक ऑर्डर आनी एक नोटीस आहा एक शोकोज नोटीस आहा ती पेनल्टीक लागून ऑर्डर इज फॉर रेंटल आनी फाटले पे करूंक ना ताका आनी कंपन्सेशन. अश्यो कितले जाण आसतले अशें एक आतां म्हजे कडेन एप्लिकेशन अरावंड 50 एप्लिकेशन आहे 50 अमाउंटिंग टू हाऊ मच इट कुड बी रफली. आय हॅड सेड सर इट वील बी 50 crores आनी कोणे तरी म्हजी फोकाणां मारलेली कळ्ळें तुमकां. सो हांव तांकां आतां सारकें म्हजें जें डिटेलिंग आसा तें हांवें दिलां. आतां थोड्यांनी कितें केलां 100 किलोमिटर म्हणून मारला पूण 100 किलोमिटर मारतना ताणें ब्रांचीस आपल्यो दिवंक ना आमकां. ब्रांचीस म्हणजे भितर वता ते 500 मिटर्स आनी कितें तें आमी सगळें कॅल्कुलेट करून एज पर आवर एसेसमेंट आमी तांकां हें दिलां आनी दॅट ऑल स्टिंगींग इज इल्लिगल टुडे. देर इज नो NOC नो परमिशन फ्रॉम एनीवन. दिस इज रिगार्डिंग टू फायन्स. नाव प्रोसिजर करतलो तेंची एप्लिकेशन तुमी म्हणजे प्रोसिजर करतलो जाल्यार आमचे ब्लॅक केबल्स आमचे आहा तो कोड आमचे कडेन आहा सर्वीस आमचे केबल तुवें पयल्या हातून तो मिक्स जाय जाल्यार दुसरो कटत जाल्यार ताका शॉक येवपाक शकता म्हणून तांकां आमी सांगलेलें तूं कलर कोड घे म्हणून. तांणी कलर कोड घेवंक ना. दे हॅव आस्क्ड फॉर रेगुलरायजेशन आनी दे वे वन फेलो वॉज पुटींग प्रेशर. सो तशें प्रेशर घातलो आनी खंयच्यान तुवें वयल्यान प्रेशर हाडलो वी वील नॉट लिसन टू इट. तुवें लिगल करपाक जाय. आतां जियोची वी वर टोल्ड टू पास एन ऑर्डर एंड आय हॅव टू रिपोर्ट टुमारो टू द हायर ऑथॉरिटीज दॅट ऑर्डर मार आनी 15 तारखेक आपल्याक. सो टुमारो आय हॅव टू सेंड दीस टू नो दिस इज ड्यूज उरल्या खूब सगळ्यांचे कोणेच ड्यूज फारीक करना 5 वर्सां तुमकां सांगलें न्ही हांवें. आनी आतां ऑर्डर सर वन इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट तुमी म्हटलेलें 31st लास्ट जानेवारी ताका पण तरी आमी नोटीस नोटीस दिवंक ना 10 दिसाची नोटीस दिली आमच्याय मनशांक सांगलें काड म्हणून. आतां हे कितें आसा सो दे हॅव स्टील नॉट फॉलोड ते ऑर्डर फॉलो करना केला. आतां आमी कितें सांगलां आज ताजें डिसमीस जाला. सो तांच्यो सगळ्यो लायनी एक तर तांणी काडप आनी नाल्यार पेनल्टी आमी ताका परते आनी पेनल्टी मारतले काडना जाल्यार आमी काडटले आनी दे हॅव टू पे दोज फीज. सो रफली कितली केबल कनेक्शन्स आसा ओनर आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रफली देर आर अराउंड 2 lakh कनेक्शन. नो ओनर ते MCOs आसा MCOs आनी ते सगळे मेळ्यार अराउंड 55-60 मेजर ऑल ओवर गोवा यू आर टॉकिंग. आतां एकाच खांब्यार BSNL आहा ताचे 4 वेंडर्स आहा. आतां तूं कितें सांगतलो एकाच खांब्यार 4 वेंडर्स आहा. सो तांचे कितले वेंडर्स कितले आहा ते म्हाका जे एप्लिकेशन आयल्या ती अराउंड 50 आयल्या IT डिपार्टमेंटान धाडल्या तांणी धाडल्या अशी म्हाका तांच्या कडल्यान हांचे कडल्यान सगळे एप्लिकेशन आयले. सो तेणी मिटींग जी चीफ सेक्रेटरी बराबर गेल्ली मिनिस्टरा बराबर गेली तेजे कितें हे जालें फळ जालें सो ते हॅव नॉट फॉलोड. म्हजें काम म्हजें करप म्हजें काम हांवें एज पर लॉ करप हांवें ऑर्डर पास करप पयशे हाडप डिपार्टमेंटाक. म्हजें काम हांव करता ते बाकी मिटींग करता कोणा कडेन वतात
कोण आमकां हें करता दॅट आय कॅन बिकॉज मॅटर्स आर सबज्युडिस. ओके. माय वर्क इज टू पास ऑर्डर्स आणि टू मेक प्रॉफिट टू माय डिपार्टमेंट आणि टू रिमूव्ह इलिगल थिंग्स फ्रॉम द फर्निचर दॅट इज स्ट्रीट लाईट पोल्स वॉट इज कॉल्ड. 15 दिसांनी तुम्ही काडटले म्हणटा, 15 दिसांनी लास्ट टायमींग म्हणटा तुमी आतां नोटिसी प्रमाणे 15 डेज. 15 days शोकोज दिला तांणी काडप नाल्यार 15 दिसां उपरांत. आतां तशें हांव केन्नाय काडूं शकता, तांचे कडेन परमिशनच ना. 90 days तांणी काडूंक जाय ते पयलींच. पूण म्हाका हांव फाल्यांच्यानी ताणें काडना जाल्यार मागीर हांव काडटलो आनी तांचे कडल्यान ते बाकीचे आनी पयशे वसूल करतलो. एका पोला प्रमाणे 300, 700, जे तुमी म्हटले 300 रुपये ते कशे कितें हें करता तुमी? आज तर ते त्या ज्युरिडिक्शनाचे ते जेई आनी ई तांणी ते काम करप. ते काडना जाल्यार हांव म्हजें टेंडर घालतलो, म्हणजे हें करतलो आनी टेंडर घालून कोणाक घेवन काडटलो आनी ते तांकां पे करचें पडटलें. सो 15 डेज टायम दिता तुमी? हांवें 15 days हांकांय दिलें. आतां पळय डिसमीस जालें कित्याक आतां पळय हांवें कितें केलें, सगळे फॉर्मेलिटीज फॉलो केले. 10 days हांव वी आर गव्हर्मेंट, आमी ते बेश्टे कार्ड अशें जायना. वी हॅव टू फॉलो द फॉर्मेलिटीज. वी हॅव फॉलोड ऑल द फॉर्मेलिटीज ना. आय हॅव डन इट आनी हायकोर्टान आमकां एप्लिकेशन आतां तांकां हांवें कितें सांगलें, तूं तें कार्ड आनी ते पळय बंचिंग बिंचिंग तें नाका, तुका हांव दिता, तूं कलर कोड घाल आनी तुजो घाल. कित्याक म्हाका कळना न्ही म्हजे खंयचे स्ट्रीट लायटान तांचे. पूण वी आर डुईंग इट सिस्टमॅटिकली. आय एम गोईंग सिस्टमॅटिकली. म्हजें काम डिपार्टमेंटाक फायदो करप आनी कितें आहा तें सारकें करप. सो हांकां केन्ना टायम दिलो तुमचे जेई आनी ए काडपाक? डिसमीस जालें न्ही आज एप्लिकेशन डिसमीस जालें. सो आयच्यान तांकां हे तांणी जर काडना जाल्यार हांव तांकांय फायन घालतलो. हांव कोणाक सोडचो ना न्ही. कित्याक आमचे लॉस आनी ते कोण हें पळयतलो इल्लिगल किंवा कोण आतां आमचेर एलिगेशन हांव कित्याक घेतला आमी हप्ते घेता किंवा हें. आय एम नॉट रेडी टू टेक दॅट न्हू. म्हणून हांवें तांकांय हें घातलां. तांचें काम तांणी करपाचें सगळ्यांचें. जशें आमी आतां 500 रुपया आनी 600 रुपया जाल्यार वी डिस्कनेक्ट न्ही. आमकां ते फंड रिफंड येवंक जाय. हेंय आमी सोडूं येना न्ही. दीस इज अ बिग ह्यूज अमावंट आमचे यूज केला ते. तेंच्यांनी आतां डिपार्टमेंटा कडेन इश्यू जालो म्हणटकूच तेंच्यांनी आनी उपाय सोदला आनी तेंच्यांनी आतां ते झाडांचेर घालपाक सुरू केले केबल्स. झाडाचे केबलाचे आमचे वयल्यान केबल आमी कापताले. झाडाचे दॅट इज फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता तें ना जाल्यार मातशे खानो सुद्दां कातरता तुज्या घरा कडेन येता. आतां हांव नको कित्याक कशें झाडा वयल्यान घेवन गेला आनी केबला वयले तुमच्या पोला वयल्यान गेले जाल्यार कलेक्टर कोणाचे जाय जाल्यार कलेक्टर इज द एंटिटी. कलेक्टरान ते परमिशनां दिवंक जाय. तुज्या येता बिल्डिंगा वयल्यान सुद्दां कलेक्टर येता आनी ती परमिशनां कोणाची ना एज पर माय नॉलेज. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालपाक जाय सगळ्यांनी घाल. फॉरेस्टूच न्हय सीसीटी आनी ऑल बिल्डिंग्स तांच्यांनी तांचे ताच्या प्रमाणे घालपाक जाय. कोणे आमी आमचें केलां न्ही आनी तांचे ते आमकां लागना न्ही. आमचें कितें आसा तें आमकां लागता. आमी केलें आमचें स्टार्ट. आमी सगळ्यांक एप्लिकेशनां ते रेगुलरायज करपाक कांय ना. तुवें काडून नवी घालूंक जाय आमकां सर्वे करून स्टॅबिलिटी बीन घेवन. तांणी कांय करूंक ना. एप्लिकेशनां घातल्या तांचें कांयच ना. मागीर आमकां वचून एसेसमेंट करचो पडला सगळो. आमी एसेसमेंट करून हे तांकां हें केलां. ज्यो असली व्हडली कंपनी खातीर इतले पेनल्टी हे करपाक पॉसिबल आसा इतले बेगीन? कारण ते हांव कितें सांगता तांणी म्हाका 47 lakhs पे केले. 47 lakhs फॉर 2015 to 2017. 47.16 lakhs. त्या प्रमाणे तेजी बँक कितें आतां तेजें कांयच ना न्ही. ताणें म्हाका कांयच दिवंक ना आनी कांय ना. आनी ताणें म्हाका एप्लिकेशन केलां सगळें घालून की अशें अशें आपले रेगुलरायज तर देर इज नो प्रोविजन टू रेगुलरायज. आनी आमकां पयशेच दिवंक ना कसले रेगुलरायज. तेणें इवन फॉर्माची फीज भरूंक ना 10,000 रुपया. मागीर तेजें रेगुलर करपाक केन्ना घातलें एप्लिकेशन? हालीं आतां 4 तारखेक जातलें. या आतां. बट हे डिपार्टमेंटाचो तुमकां दिसना लॅक्स जाले इतले पयशे कलेक्ट करपाक इतलो डिले जालो डिपार्टमेंटान? सध्या सर हांव कलेक्ट करता आनी कितें करपाचें. वी आर डुईंग फॉर्मेलिटीज आनी वी आर डुईंग. आतां जालो म्हाका दिल्ली ऑर्डर फ्रॉम 26 डिसेंबर 2024. आय एम डुईंग माय जॉब. आतां कोणें करूंक ना तें घेवन कितें करपाचें म्हणून हांवें तांकां 300 रुपीज आतां जर काडना जाल्यार वी हॅव ऑल्सो पेनलायज देम. 300 रुपीज पर डे? 300 रुपीज आमी ताका पेनलायज केला पर डे. तूं जर काडना जाल्यार पर डे तांकां एका जेईक एका ई 300 पडटले. म्हणजे इट वील बी अरावंड 9,000 रुपीज पर मंथ. दॅट वील बी डिडक्टेड फ्रॉम हीज पेमेंट. वी वील टेल द अकाउंट डिपार्टमेंट अदरवायज टू दी हां तेंच्या पेमेंटाच्यान डिडक्ट पेमेंटाचें आमी आमकां डिडक्ट म्हाका येना. हांव ते अकाउंट्साक कळयतलो ते डिडक्ट करतलो. सिन्स 2017 तुमी कलेक्ट करूना म्हणटा जिओ कडल्यान काय. बट इतलो तुमकां डिले जालो कित्याक? 21तल्यान करता आनी थोडे पयशे भरल्या. ते डिले म्हणजे ते मॅटर वॉज 22तल्यान बिफोर द हायकोर्ट सबज्युडिसाचे. आनी ते कोणें कलेक्ट करूंक ना. ते कोणें कलेक्ट केला ते तांचे हेय बरोबर नासलें. आतां इवन पोर्टल ना IT डिपार्टमेंटाचो. सो त्याच्या वयल्यान तांणी आमकां धाडूंक जाय. पूण तांणी हार्ड कॉपीज धाडले. ताजेर वी हॅव आन्सर्ड देम. थँक्यू सर. सर